नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। अस्तंत बंगालांत विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्यार जावपी मतदाना खातीर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पाणीहट्टी हांगा भव्य प्रचार रॅलीत वांटो घेतलो। उपरांत दमदम हांगा आयोजीत विजय संकल्प सभेत लेगीत तांणी वांटो घेतलो। ह्या वेळार उलोवप करतना मतदारांक आवाहन करून अस्तंत बंगाल ही क्रांतीची आनी शूरवीरांची धर्तरी आसा अशें सांगून ज्या रितीन पालवतलो दिवो फडफडटा तेच रितीन बंगालांत तृणमूल काँग्रेसीचो दिवो पालवता पालवता फडफडटना पळोवंक मेळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। ये वीरों की धरती है और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। केंद्रीय शेतकी मंत्री हांणी आज उत्तर प्रदेशाच्या लखनौ हांगा आयोजित उत्तर वाठारा खातीरच्या शेतकी संमेलनात वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांच्या सयत उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ लेगीत हाजीर आशिल्ले। संमेलनाक मार्गदर्शन करतना भारतांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला शेतकी मळार क्रांती जावन आज धान्याची भांडारा भरून वतात अशी खोस उक्तावन भारतांत तयार जावपी तांदळाचो बासमती प्रकार आज अमेरिका ते कॅनडा मेरेन लोकांक आकर्षित करता अशें शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें। कभी हम PL480 गेहूं मंगाते थे अमेरिका से, लाल गेहूं, लेकिन मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने पहले 25 लाख मीट्रिक टन, अब और 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी है कि दुनिया भर में भेजो। आज हमारे बासमती की महक कनाडा से लेकर अमेरिका तक के लोगों को लुभा रही है। आज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राज्य भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या सयत सांखळेच्या निसर्गोपचार आनी योगशास्त्र महाविद्यालयांत हेल्थ विथ आयुर्वेदा चेक्ड बाय दोतोर 2.0 ह्या आयुर्वेदीक भलायकी शिबिराचें अनावरण केलें। उक्तावण सुवाळ्यांत उलोवप करतना बदलत्या जीवनशैलीचो परिणाम म्हूण रक्तदाब, गोडेमूत, कॅन्सर सारकेली तरेकवार दुयेंसांचो भंय पसरला। सध्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत डायलिसिसाची सुविधा उपलब्ध आसा, पूण परिस्थिती पळोवन पंचायत पावंड्याचेर ही सुविधा उपलब्ध करची पडची न्हय, देखून लोकांनी आपल्या जीवनशैलींत निरोगी बदल करचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो। गोंयभर हेल्थ विथ आयुर्वेदा हो कॅम्प घडोवन हाडपाचो ठरयलो आणि एक विजन क्लियर आसा, म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर इतक्याच खातीर गोंयांत वाडटी दुयेंसां जर आमी पळयता प्रेशर वाडटा लोकांचो, डायबिटीज वाडटा लोकांची, टेन्शनां वाडटा लोकांची, कॅन्सर वाडटा आनी डे बाय डे डायलिसिसचे पेशंट वाडटा आनी सो मेनी डिजीज आर देर। म्हणजे क्रॉनिक डिजीज आमी जर पळयले, म्हणजे आमी जर ज्या आयुर्वेदात म्हणटा त्या प्रमाणे दिनचर्या ऋतुचर्या जर फॉलो केले ना आणि अशाच पद्दतीत जर हे वाढत रावले, हांवें एकदां भयान सांगता की चुकून आमकां डायलिसीस युनिट पंचायत लेवलाचेर सुरू करचे पडचे न्ही, म्हणून म्हाजी चिंता आसा की ते निदान PHC लेवलाचेर आहा तितके पर्यंत पुरो आतां थारोवया। आणि ताका लागून म्हाका दिसता हांव गोंयभरच्या लोकांक उलो मारता की तुमी प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप करपाक सुरवात करात। सुरवातीकूच मातशी डायबिटीज आसा, मातसो जर प्रेशर आसत जाल्यार तेजी वखदां घेवपाक सुरवात करात, जेणे करून स्ट्रोक येवचो न्ही, डायबिटीज जावची न्ही, किडनी फेल्युअर जावचें न्ही आनी लॉंग रन आमकां हेल्दी लायफ जगपाक जाय। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी रवींद्र भवन सांखळे हांगा लोकांच्या कल्याणा खातीर उद्देशून उबारपाक येवपी कांय अतिरिक्त सुविधांचो बुन्यादी फातर बसयलो।
या वेळार उलोवप करतना रवींद्र भवन साखळे हो दिवचल सत्तरी तशेंच साखळेच्या लोकां खातीर कला आनी संस्कृती मदलो दुओ जावन आसा अशें सांगून साखळेचें रवींद्र भवन हे राज्यांतल्या हेर रवींद्र भवना परस कित्येक पटींनी उत्कृश्ट आसा अशी खोस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. एका वर्साच्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय आनी म्हाका सांगपाक खोस भोगता की हो प्रोजेक्ट जो आसा हो पूर्णतः सरकार स्पेंड करिनात. हो जो आसा हो आमी PPP तत्वाचेर करता. इट इज अ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. ब्लॅक बॉक्स कॅफेटेरिया आणि अलॉंग विथ द 600 कॅपॅसिटी हॉल हो जो आसा हो बांदता आनी त्याच बरोबर जे आमी म्हणटा बर्थडे फंक्शन्स ऑर्गनायज करपा खातीर आनी एक धाकटो हॉल म्हणजे तांकां फक्त कोणाच्या बर्थडेज खातीर घेवपाचो आसा जेणे करून तांकां ह्या सगळ्या पद्दतीच्यो एक्टिविटीज पावसान गिमान सगळ्या पद्दतीच्यो AC थिएटरांत तांकां पिक्चरूय पळोवपाक मेळच्यो आनी ह्यो एक्टिविटी करपाक मेळच्यो म्हणून दीस इज अ फ्युचरिस्टीक फुडल्या 25 वर्सांक साखळेकारांची गरज ओळखून ही फॅसिलिटीज तांकां हांगासर आमी अवेलेबल करून दिता. दर वर्सा 25 एप्रिल दिसा संवसारीक मलेरिया दीस पाळटात. ह्या फाटभुंयेर आज गोंय विज्ञान संस्थेन राज्य पावण्यावयली कार्यावळ आयोजीत जाली. ही कार्यावळ भलायकी सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत आयोजीत केल्ली. अंदू वर्साचो विशय ड्रिवन टू एंड मलेरिया नाव वी कॅन नाव वी मस्ट असो जावन आसा. कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव वांटेकार जाले. ह्या वेळार उलोवप करतना भारताच्या हेर राज्यांच्या तुळेंत गोंयांत मलेरियाची लागण जावन मरण आयिल्ल्याच्या लोकांचें प्रमाण खूब कमी जावन आसा आनी हातूंतल्यानूच राज्यांतल्या भलायकी सेवा केंद्रांनी केल्ल्या उत्कृश्ट कामगिरीची गवाय मेळटा अशा उतरांनी अंकीत यादव हांणी भलायकी सेवा कर्मचाऱ्यांची तोखणाय केली. Across the country and even in Goa particularly has been brought down significantly now that there are across the country I saw that only the number of deaths are in double digits and in Goa there has not been any death. So this shows the commendable work done by the field level health workers and being monitored by the National Vector-Borne Disease Control Program. So kudos to all of the field workers. They are doing a fantastic job and all the credit goes to them. Now it has been highlighted that there are no indigenous cases in the state, and now the target and the focus area should be towards the cases, particularly at the construction sites or the migrants who are coming. So to break the chain and to completely eliminate that would have to be the focus area in terms of surveillance and to identify the areas where the prevalence is high. So from our side, from the district administration side, whatever support and commitment is required, we will be there in terms of coordination, focusing on the areas which are having more acute problems, identifying the construction sites or in all such cases wherever the role of district administration is required. And we will ensure that in Goa the target of sub-national elimination is achieved. गोंयांत फुडल्या 3 दिसां खातीर गोंय हवामान खात्यान वादळी पावसाची शिटकावणी दिल्या. तशेंच 24 ते 26 एप्रिल मजगतीं हवामान उश्ण आनी दमट उरतलें अशें खात्यान कळयलां. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातींचेर वादळी पावस गडगड तशेंच जोगला मारपा सयत 30 ते 40 वरां किलोमीटर नेटान वारें व्हांवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. डिस्कम्फर्ट वेदर मॉर्निंग लेट मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में सो ये जो परसिस्ट हो रहा है सिचुएशन एंड आज 24, 25 एंड 26 24, 25, 26 अप्रैल के लिए फोरकास्टेड है कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन लेट मॉर्निंग एंड आफ्टरनून के लिए होगा जिसमें टेम्परेचर रेंज वो आर एक्सपेक्टिंग बिटवीन 35 to 36 डिग्री सेल्सियस. आइसोलेटेड प्लेसेस पे उससे थोड़ा सा और भी टेम्परेचर हमको फील हो सकता है. साथ ही लेट आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड नाइट में थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग with winds with 30 to 40 kmph और आइसोलेटेड प्लेसेस. स्पेशली ये जो वार्निंग रहेगा ये ईस्टर्न रीजन जो अपना गोवा का है एडजॉइनिंग टू द घाट सेक्शंस उसके वहाँ पे फोरकास्टेड है कि बारिश होने के चांसेस है. ये जो होती है स्पेशली लेट आफ्टरनून एंड इवनिंग जैसी होती है. सो ड्यूरिंग दिस सभी से यही अनुरोध है कि मॉर्निंग आवर्स में जो आपने जो भी काम होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग में साथ ही अगर लेट आफ्टरनून कर पाए तो एक अच्छा है. साथ ही वेयर कॅप्स हायड्रेटेड रहिए. साथ ही थंडरस्टॉर्म. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.